डायरेक्टरेट ऑफ पंचायतीन 26 मेक एक नोटिफिकेशन ऑफ अर्बन एरियाज इन द स्टेट म्हणून पंचायतीक आनी BDOक एक म्हयन्याचो प्राझ दिवन आमी अर्बन स्टेटस वाडोवंक सोदतात आनी ताजेर तुमचो कॉमेंट कितें तो एक म्हयन्यान सांगचो अशें म्हणून तांणी सरकारान पंचायतीक सांगिल्लें आहा आनी ताजेर इशू जाल्लो आहा. इशू असो की ओपोजिशन राजकारण्यांनी म्हळ्यार वेलींचो आमदारान लेटर बरयना पेपर लायना आनी खूब कडेन लोक उगीच आबूज जाले. सो हे आबूज सरकार लोकांक आबूज मुद्दाम करूंक सोदता अशें दिसता. कळ्ळें काय न्ही? कित्याक होच प्रपोजल 2020 सरकारान भायर उडयल्लो. पब्लीक प्रोटेस्ट जावन तो प्रपोजल भायर उडयल्लो. सो आतां परतें लोकांक बिजी दवरप, चड करून वोकल सेक्शन ऑफ सोसायटी जे गोंय राखूंक सोदतात, जे गोंयकारपणा खातीर तांकां मनान पडला म्हळ्यार कळकळ आसा, जे आपले गांव राखूंक सोदतात, जे ग्रोईंग अर्बनायझेशनाच्या विरोधान आसात, अशे वोकल सेक्शनाक सरकार बिजी दवरूंक सोदता. आनीक मेन इश्यू जे आहा म्हळ्यार बेरोजगारी, आमचे एनवायरमेंट, करप्शन, कोळसो ट्रान्सपोर्टेशन, एज्युकेशन जे फेल जाल्लें आहा, फेल्ड एज्युकेशन पॉलिसीज, प्रायस रायज सगळ्या हातूंत, फूड, इलेक्ट्रिसिटी, उदक, रियल इस्टेट, हे सगळे इश्यूज सरकाराक डिस्कस केल्ले नाका म्हणून सरकार एक प्रस्ताव जो ताणीच भायर उडयल्लो 2020 हो प्रस्ताव रिजेनरेट करता. आतां देर इज अ सेन्सस दॅट इज अंडर वे. सेन्सस चालू आसतना आनी व्हडलो सेन्सस जावपाचो आसतना जेन्ना सगळी प्लॅनिंग डिसिजनां पॉप्युलेशन आनी डेमोग्राफिक्साचेर आनी लेटस्ट डेटाचेर आसूंक जाय तेन्ना हे डिसिजन मदींच कित्याक घेवप? सरकार कित्याक ही ताकतीक करता अर्बन एरियाज क्लासिफाय करपाक? सेन्सस कंप्लीट ना जावन तें हो प्रश्न म्हाका दिसता सरकारान उत्तर दिवंक जाय. सरकाराक जर दिसता की दीस इज इन पब्लीक इंट्रस्ट जाल्यार सरकारान हें असेंब्लीचे फुडें हाडूंक जाय. आमी लोकप्रतिनिधी, आमी असेंब्लीन आसतात, असेंब्लीचें तुमी बजेट सेशन कट शॉर्ट केलें, ताजे मागीर इलेक्शन रद्द जालें, इलेक्शन रद्द जालें, हे सगळे इश्यूज डिस्कस जावपाचे. दिस इज अ व्हेरी बिग पॉलिसी डिसिजन शूड हॅव बीन डिस्कस्ड इन द असेंब्ली. हें तुमी केलें ना आनी आतां तुमी ते फाटल्या दारांतल्यान एक फक्त नोटिफिकेशन काडून एक लेटर बरोवन ते हाडूंक सोदतात. अर्बन डेव्हलपमेंट आनी अर्बन स्टेटस मेळप म्हणल्यारूच विकास जावप अशें न्ही. इट डज नॉट मीन अर्बन स्टेटस इज डेव्हलपमेंट. डेव्हलपमेंट म्हणल्यार कितें? बेटर रोड्स, रिलायबल वॉटर सप्लाय, अंडरग्राउंड सिवरेज, इफेक्टिव्ह ड्रेनेज, वेस्ट मॅनेजमेंट, पब्लीक ट्रान्सपोर्ट, स्कूल्स, हेल्थ केअर, एम्प्लॉयमेंट, हे सगळें आसा जाल्यार तुज्यान स्टेटस चेंज करूं येता. हें नासतना सरकार कित्याक करूंक सोदता? सगळे हे गांवांक अंडरग्राउंड सिवरेज आसा, प्रश्न आहा. 24/7 वॉटर सप्लाय हे सगळे गांवांनी आसा ना. रस्ते सारकी इन्क्रीज डेन्सिटी हँडल करून रस्ते हे आहा स्ट्रॉंग बरे आसा ना. पार्किंग फेसिलिटी आसा ना. वेस्ट मॅनेजमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा ना. सो एक्झिस्टिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर हायर FAR सपोर्ट करूंक शकता आनी इन्क्रीज कन्स्ट्रक्शन सपोर्ट करूंक शकता हो प्रश्न येता. सेल्फ गव्हर्नन्स, विलेज पंचायतीक ताणी सांगला तुमी कितें तें सांगात म्हणून. आतां विलेज पंचायत आनी ग्रामसभा हांणी डिसिजन घेवंक जाय आशिल्लें की बाबा आमकां अर्बन स्टेटस जाय. तांणी सांगतकर हें घेवप आसता. तुमी वयल्यान डिसिजन घेतात आनी काडून सकयल म्हळ्यार डिस्टंट प्लॅनिंग ऑथॉरिटीज आर डिसायडींग वेन ग्रामसभा जर विलेज पंचायत शुड हॅव डिसायड. दीस इज द इशू. सो हाजेर एक दुसरो आनी एक इम्पॅक्ट असो आहा की अर्बनायझेशन मीन्स हायर टॅक्सीस, is increased license fees, is higher development charges, and greater cost of living.
सो सर्वसामान्य गोंयकाराक हे जे गांवांनी रावता ताका कसलो फायदो ना ताजे पाकीट बांदूंक सोदता सरकार अशें दिसता. सो म्हजो डिमांड आनी आमच्या पक्षाचो डिमांड आहा की हो प्रपोजल इमिजिएटली विड्रॉ करचो. कोस्टल जे गांव आसात आनी थंयच्यो कम्युनिटी आहा बिल्डर लविनी हांकां विचारून फुडें वचपाक जाय. ते विचार नासतना तुम्ही फक्त कोणा तरी बिल्डरांक मेळ्या आमी तुमकां FAR दिता तुम्ही आमकां पार्टी फंड दिया अशें म्हणून सांगून असले प्रपोजल आमी गोंयकार एक्सेप्ट करचे ना. टायम पडलो जाल्यार हे सगळे गांवांनी आमी आमचो पक्ष एजिटेशन सुरवात करतले. सो ही खबरदारी दिता हांव इमिजिएटली हे विड्रॉ करूंक जाय. हे जर विड्रॉ करना देन वी विल हॅव टू गो टू द पीपल अँड प्रोटेस्ट अगेन्स्ट द डिस्ट्रक्शन ऑफ गोवन विलेजीस. हो बेसिकली गोंयचे गांवांक एक व्हडलो थ्रेट हो अर्बन पुश म्हणटा आनी हो थ्रेट आमी उगीच जावंक दिवचे ना.